फोंडा तालुक्याचो पालकमंत्री येना तेन्ना ज्या दिसापासून जबाबदारी आमच्या गोयच्या मुख्यमंत्र्यान आमचेर शोल्डर केल्ली आसा त्या दिसापासून आफ्टर एवरी 4 दीस किंवा 5 दिसानंतर हांव प्रत्येक आमचे कोवीड केअर सेंटर जे आसा ताका विजीट करता। तांकां कितें लागणाऱ्यो वस्तू आसात, कितें जाय कितें ना जाय, कितें फॉल्स आसात, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी चवकशी करतात। डेली अपडेट आमचो आसतात। सगळीं जी आतां 5 जे आमचे कोवीड केअर सेंटर जे आमचे फोंडा तालुक्यात आसा ताका डेली आमी अपडेट दवरतात। काही गोष्टी डिफिकल्टी जातात, त्या डिफिकल्टी आमी कशे तरेचे तेजेर मात करतले, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी स्ट्रॅटेजिकल प्लॅन आमी करतात। पर्सनली म्हजी विजीट आसता कारण कित्याक हांव पेशंटा कडेन इंटरॅक्शन करता। काही गोष्टी जेवणा खाणाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा जो च्या पानाचो प्रॉब्लेम आसा किंवा निवळसाणीचो प्रॉब्लेम आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी डे बाय डे आमची चवकशी करतात। म्हजे बरोबर आमचे मामलेदार आसात, जॉयंट मामलेदार आसात, आमचो उपजिल्हाधिकारी आसात, हे सुद्दां आपली फ्रिक्वेंट विजीट ह्या सगळ्या कोवीड सेंटरान करतात। आनी आमी अशें ट्रीट करतात की जो पॉझिटिव्ह पेशंट हांगा जो येता तो आमचो एक फॅमिली मेंबर ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांचे कडेन ट्रीट आमी पळयतात। आनी तशेंच तरेचें कॉर्डिनेशन आनी तुमी आयकलां आसतलें की आमी पेशंटा कडेन उलयता आसतना कसलोच तरेचो कांयच प्रॉब्लेम ना, आजून पर्यंत आमकां ना अशे तरेचो पेशंटाची प्रतिक्रिया तुमी आयकली आसतली। आनी म्हणूनच आमची एक माणुसकीच्या नात्यान आमी हे प्रत्येक जे आमचे 5 सेंटर जी फोंडा तालुक्यान आसा तेजें मेंटेनन्स, तेजें क्लिनलीनेस मेंटेनन्स म्हळ्यार बाकी सगळे लायट वॉटर तांकां टायम टू टायम गरम उदक मेळटा काय कितें, ह्या सगळ्या गोश्टीचेर आमी विचारपूस करपा खातीर येता। आनी हेंच आमी मॉनिटर करपा खातीर आमची टीम जी आसा टोटल वर फुटिंगाचेर काम करता। हें काम करपा खातीर म्हजो पाठिंबो प्रत्येक पंचायत मंडळाक सदांच आसतलो, पूण तांच्यांनी खुबशे एक विशय मांडिल्ले आसात। अवेरनेस, येस, आमी अवेरनेस सरकारान ऑलरेडी हातान घेतिल्लो आसा, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांचे बरोबर आसा। पूण म्हजो एकूच तांकां विरोध आहा की जो विलेज पंचायतीचो जो हॉल जो आसा तो हॉल एका गर्दीन भितर उबो आसा, ज्या हॉलाचे सकयल प्रत्येक सोमाराक बाजार भरता, त्या हॉलाचे सकयल शॉप्स म्हणजे एक आनी दोन न्ही ऑलमोस्ट 12-13 शॉप्स आसात, ते डेली लोकांची ये वच जाता। आनी अशा स्थितीन त्या हॉलान कोवीड पेशंट हाडून दवरप हें बरोबर न्ही। कोवीड पेशंट हाडून दवरलेच म्हणून जायना, तेंचें लागणारें तें तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसात, बेड्स आसात, कॉट्स आसात, ह्यो अवेलेबल पंचायत करपाक शकतले, पूण तो ग्रावंड लेवल जो स्टाफ जो आसा तो खंयच्यान हाडटले, नर्सीस जे आसात ते खंयच्यान हाडटले, डॉक्टर्स जे आसात ते खंयच्यान हाडटले, हेजोय विचार करप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आज आमचे PHC जे आसात किंवा जे कोवीड सेंटर जे आसात थंयच आमचो स्टाफ जो आसा तो खूब उणीव आसा, तरी आसतना आमचे फोर फ्रंटाचेर ते दोतोर जे आसात, जे नर्सीस आसात, हांव सॅल्यूट करता तांकां की आसा त्या स्टाफान ती आज काम करीत आसात। आनी ज्या वेळाचेर स्ट्रेंथ जेन्ना चड आसता त्या वेळाचेर एक जाग्याचेर काम करप हें खूब म्हत्वाचें आसा। आनी म्हाका दिसता प्रियोळ पंचायती खातीर जो विशय जो तुमी उपस्थित केल्लो आसात, प्रियोळ पंचायतीचो सभागृह आनी गोवा इंजिनियरींग किंवा IIT किंवा NITचे हॉस्टेल हे नॉट मोर दॅन 1 किलोमिटराच्या भितर ते आसात। कोणीनूच कसलीच टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना। एखादो वेळ पेशंट पॉझिटिव्ह आसा, तेगेली सगळी फॉर्मेलिटीज करता आनी ताका पिकअप करता म्हळ्यार थोडोसो काळ लागता। हो विशय सगळे कडेन जातलो। पंचायतीक सुद्दां कोवीड सेंटर जर आमी जर उबारलें जाल्यार तांकां घरांतल्यान हाडटा म्हळ्यार सुद्दां असोच तरेचो प्रॉब्लेम आहा। परत एम्ब्युलन्स खंय आसा, गाडी कोण आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी म्हाका दिसता तेंच्यांनी विचारान घेतले ना। आनी हो सगळो विचारान जर घेतिल्लो आशिल्ले जाल्यार अशे तरेचो गांवांत भितर जो एक 2 ग्रूप किंवा दुफळी माजल्या ती जावची नाशिल्ली। आनी म्हाका दिसता कोण तरी एका कारणीभूत आसात, कोणाक तरी एखादी प्रसिद्धी जाय आसपाक शकता किंवा कोणाक तरी एक वेगळे विचार येयला आसपाक शकता, हें जावपाक जायना। पयलू सगळ्याक लोकांक विश्वासार घेवन हें काम करप हें खूब म्हत्वाची गरज आसा। कशी कितें तेंगेले कंडिशन आसा आनी हाव दे आर we had 120 beds. Now as of today we have like 126 patients. That is because some patients are sharing, kids are sharing, and ह्या दिसांनी तर full आसता beds mostly because of the cases are rising. Rest all we are providing them. The food is provided by the collectorate. Then hot water, everything is there. All the facilities are in place. सो कितले पेशंट जातले आनी बरें जावन वता डे बाय डे एज अ रिजल्ट? It differs every day. Sometimes we have like 40 discharges, 40 cured. Sometimes आज 14 आसा. म्हणल्यार हे जाल्या डिस्चार्ज जाल्या ऑलरेडी काय डिस्चार्जेस? सो आनी आतां सद्या एट प्रेझेंट कितले म्हणले तुमी आसा?
पेशंट 126 patients. आणि बेड कॅपॅसिटी 120. 120. Some are sharing, that's why. Okay. So these are from all the parts of Oh Goa. yeah, all north to south. Okay. So till now any death is been declared in this hospital of COVID No. as of now. We refer them to ESI if they complain of anything. We keep only asymptomatic. Asymptomatic. Yeah, when they turn symptomatic, we try to refer them to ESI. Yes, sir. Yeah. Thank you.